कुडचडे काकोडा पालिकेच्या नव्या बाजार संकुलाचे उक्तावण जावन लेगीत अजून मेरेन उक्ते करूंक नाशिल्ल्यान आदले नगराध्यक्ष पिंटी होडारकर आणि आदले नगरसेवक मनोहर नाईक हांणी तीव्र नाराजी उक्तायली। बाजार संकुलाच्या बांदकामा वेळार वेपाऱ्यांक तात्पुरते सुवातेचेर शिफ्ट केल्ले, ते खातीर तांकां आर्थीक फटको बशिल्लो। आता नवे बाजार संकुल सुरू करपाक जावपी कळावाक लागून तांची अडचण अदीक वाडल्या असो आरोप तांच्यांनी केला। देखून बाजार संकुल बेगोबेग सुरू करपाची मागणी तांच्यांनी केला। तशेंच नव्या इमारतीच्या अंडरग्राउंड सुवातेत उदक साठवता। ही गजाल गंभीर असून पावसात वेपाऱ्यांक तशेंच नागरिकांक अडचण निर्माण जावंक शकता अशें तांचें म्हणणें। आज ज्या जाग्यार आसा दिस इज 90/10 नियर रेल्वे स्टेशन इन कुडचोरे बिलोंग्स टू म्युनिसिपालिटी। एक 7-8 वर्सां पयलीं हांगा एक भरपूर ओल्ड पोर्तुगीज टायमावेली बिल्डींग आशिल्ली, त्याचे कुडके पडपाक लागले, बिल्डींग मोडपाक पावपाक लागली। काळाची गरज आशिल्ली की हांगा एक नवीन बिल्डींग जावपाक जाय। त्या प्रमाणे हांगा नवीन बिल्डींग जाली बी आनी इतली बरी बिल्डींग जाल्या पळोवपाक तरी खरें बरी दिसता बिल्डींग। आय एप्रिशिएट नो डावट, पूण जेवण रांदलें आनी जेवपाक मेळना कितें उरता ताका। गेल्या मार्चान ह्या बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन जालें, काही गडबडीन केलें इनॉग्रेशन। उमेद जाली सगळ्यांक, बाजारकारांक उमेद जाली, दुकानदारांक उमेद जाली, आमकांय उमेद जाली की जावं इतले वर्सांनी जावं 1 वर्स 18 म्हयन्यांनी जी बिल्डींग कंप्लीट करता म्हणटाली तिका 6-7 वर्सां लागली, पूण एट लास्ट ह्या दुकानदारांक ही बिल्डींग मेळटली अशी म्हणून खंय तरी एक उमेद जाली, आशा जाली। आज 4 म्हयने जाले ह्या बिल्डिंगेचे अजून पर्यंत डेव्हलपमेंट भितर वचपाचो कांयच जावंक ना। तो कित्याक लागून वडखयटा? कारण इतली बरी जेन्ना बिल्डींग बांदल्या प्रत्येकाक दिसता बाबा ह्या न्यू प्रिमायसिसान वचून आपणें धंदो करचो, प्रत्येकाक आशा आसता, जाल्यार अजून पर्यंत ह्या बिल्डिंगेन तांकां कित्याक भितर वचपाक दिना? म्हाका एक अजाप दिसता बाजारकारांची, आमचे दुकानकारांची। तुम्ही आता इतले तेंप जाले जाल्यार 1 वर्स जालें म्हणटा, 2 वर्स जालें म्हणटा, आनी आतां हार्डली कितले म्हयने जाले म्हाका ते इनॉग्रेशन केलें? 7 म्हयने जाले। 7 म्हयन्याचे तेणे एक आमगेल्या आमदारान आमगे मिनिस्टरान तेज्या उतर दिल्लें की बाबा आपण 1 म्हयन्या भितर हेचे ऑक्युपन्सी दितो म्हणून, पण आजून पर्यंत 7 म्हयने पासून ती ऑक्युपन्सी कित्याक मेळना? हे म्हाका दिसता आमी विचारचे परस जे सफर जातात बाजारात दुकानकार तेणी वचून आमदाराक विचारप बाबा हे प्रकरण कितें आनी आजुनूय कित्याक मेळना। हांव रिक्वेस्ट करता आमदाराक, आमच्या निलेश बाबाक, की आतां फाल्यां परवा आमच्यो चवथ लागीं पावल्या आनी लोक आतां हे कोयशा ते कोयशा आपल्याले बिराड घेवन खंय तरी पोट भरपाक हातपांय दवडायतात। एक्चुअली पोट भरिनात, हातपांय दवडायतात। तांकां एटलिस्ट चवथी कडेन तरी चवथी पयलीं तरी हेची ऑक्युपन्सी दिवची, जेणे करून तेंगे चवथ तरी बरी वचोनी। हांव म्हणना की बाबा चवथी दुकान घातले ते बरोबर तांकां भरपूर गिरायक येता म्हणून तें दुकान ते बसपाक पयलीं सुद्दां टायम वयतलो मुखार। त्याच प्रमाणे आनी एक रिक्वेस्ट म्हाका आतां आमदारा कडेन की जे ऑक्युपन्सी जी दुकानकारां दुकान दिल्यात आनी ते जी उरल्यात दुकानां चडशे म्हाका दिसता वयर दुकानां शॉपां उरल्यात ते जाता तितले बेगीन ऑप्शन करचें। गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचडच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार।